आज बिरसा मुंडाची 150वी जयंती आणि या निमतान आमच्या गोंय सरकारान विविध असे कार्यक्रम गेल्या आठवड्याभर गोंयभर चालू आसा आणि आज आमच्या मडगांव हांगासर एसपीडी मैदानाचेर एक व्हडली सभा जावपाची आसा आणि 150 वर्सां भगवान बिरसा मुंडाची जयंती जाल्या। खरें म्हटल्यार आमच्या नरेंद्र मोदीजीक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय, कारण असे खुबशे आमचे देशभक्त जावन गेले। त्यांची केन्नाच कोणी याद काडूना, कितलीशी सरकार येवन गेली, पण एक आदिवासीचो एक महान लिडर ज्याचें नाव केन्नाच खंयच येवना, पूण आमच्या मोदीजीन अशा महान व्यक्ती खातीर आज 150वी जयंती देशभर आमची आज चालू आसा। आणि आमच्या गोंयांत सुद्दां आमी नावेली मतदारसंघांतसून जवळ जवळ आमचे 500 कार्यकर्ते आज ह्या बिरसा मुंडा रॅलीक आमी भाग घेता। एक महान नेता हांव म्हणटा की तो आदिवासी न्ही, हो सगळ्यांचो नेता आसलेलो तो, आणि त्यांनी जे आपल्या देशासाठी आपल्या समाजासाठी काम केलें ते आमकां ह्या नव्या आमच्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय। बिरसा मुंडा हो कोण आसलेलो तो, ह्या खातीर आज सरकार ह्या भव्य रॅली जावं विविध कार्यक्रम घडोवन हाडले कडेन आसा। हांव आमच्या नावेलकाराच्या वतीन आयच्या ह्या बिरसा मुंडा जयंतीक अभिवादन करता आणि मागता की अशा महान व्यक्तीची आमी सततच याद करची म्हणून। देव बरें करूं।